आमच्या देशात आणि प्रदेशात महामारी आसाच आणि ती वाढतूय आसा. ताजे बरोबर म्हाका दिसता इकॉनॉमिक क्रायसिस म्हळ्यार अर्थवेवस्था जी विस्कळीत जाल्या हाचे खातीर क्रायम वाडटली हे सरकारान विचार पयलींच करूंक जाय आशिल्लो. पुणून आज जे मडगांवां जालां, मडगांव जाका कमर्शियल राजधानी म्हणून वळखतात गोंयची, जंय सकाळीं सारके दिसा न्हवऱ्याक एका शेतीच्या दुकानाचेर अटॅक करून ताचो खून जालो इन एन अटेम्प्टेड डेकॉयटी, हें पळोवन म्हाका दिसता एकूच वस्त म्हणूं येता की देर इज अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. आनी हाचे खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की बेगिनतल्या बेगीन जे गुन्हेगार आहात तांकां धरचे, तांचेर कठोर कारवाई करची आनी जर कारवाई जाली ना जर ते मेळना जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल पुलीस ऑफिसरांचेर एक्शन घेवची. पूण हें म्हणटना हांव सरकारा कडेन मागतां की सरकारान विचार करूंक जाय की सॉफ्ट टार्गेट्स जे आहा, शेड कम्युनिटी म्हणटा ती सॉफ्ट टार्गेट आसूंक शकता, कित्याक एक परसेप्शन आहा की तांचे कडेन तांच्या दुकानांनी भांगर आसा आनी पयशे तांचे कडेन आसतले म्हणटकर हे सॉफ्ट टार्गेट्सांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आनी ताचे खातीर थंय इल्युमिनेशन जावपाक जाय, पेट्रोलिंग जावपाक जाय आनी स्पेशल प्रोटेक्शन तांकां मेळपाक जाय. आनीक लोकांनी सादूर रावपाची गरज आहा. चड करून लोक जे बँकेन वतात, जे कोण घरांनी फंक्शनां करपाचे आहा, तांणी एक तकलेन धरूंक जाय की आनी बॉर्डरी उगड्यो केले, भायले क्रिमिनल भितर येतले, हे आमचे सेक्युरिटी म्हणटा तो एक इशू सदांच उरतलो आनी सरकारान ही सेक्युरिटी वाडोवपा खातीर स्टेप्स बेगिनतल्या बेगीन घेवपाक जाय. हांव स्वप्निलाक वळखतां, म्हजो शेजारी म्हणून. तो जो वयर सरला भुरगेपणांतल्यान, हांव ताका पळयला आनी जें आज ताजो डे लायट मर्डर जो जाला हो पळोवन खूब वायट दिसता. ताजे भयण्याक आनी ताज्या आवयक देवान शक्ती दिवची